देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आनी लोकांचो व्हड जमो खोशे मनान ताका कान दितालो. ही उतरां आयचे शुभ वर्तमान सोंपयता. लोकांचो जमो उमेदीन जेजूक आयकतालो. धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजू कडल्यान फकत संवसारी वस्तू आशेताले, तर सादी मनशां जेजूक देवाचो ताळो आनी भोक्तीचो जोर्यो म्हूण मानताले. जेजू आमकां कोण? आमी ताचे कडल्यान कितें आशेतां? तो फकत दाविदाचो पूत, वो दाविदाचो पूत जो आमकां पुराय मोगान आनी जिविताच्या मार्गान चलयता. देवाचें उतर आयकूंक आनी वाचूंक आमी आनंद घेवया. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर बोरवाशान आनी कुशाल राव.